सुवाळ्याक तशेंच कार्यावळींक सध्याच्या राजभवनात पावना सुवात. दुसऱ्या राजभवन इमारतीची आसा गरज. राजभवन कचेरींतल्यान स्पश्टीकरण. राज्यांत टमाटाचें मोल तेंकलें 100राक. वाडट्या गरमेन आनी आडवेळा पडिल्ल्या पावसान टमाटाच्या पिकाची लायली वाट. कला अकादेमीच्या मूळ आराखड्यांत देखभालीचो नासलो विचार. इफ्फी खातीर ह्या फावट कला अकादेमी उपलब्ध जावपूय कठीण. कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेची म्हायती. मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाचें नवें कामकाज 6 जूनाच्यान सुरू. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पने प्रमाण गोंयांत चालीक लायतले स्वयंपूर्ण गोंय मोहीम. बँकिंग, वित्तीय सेवा, विमो हाचेर मार्गदर्शन. विद्या प्रबोधिनी आनी धोरण अधिवक्ता संशोधन केंद्राचें आयोजन. आम आदमी पक्षान गोंयांतली कार्यकारिणी समिती केली बरखास्त. रोखडीच नवी समिती काडटले वेंचून. कमी ग्रेडाच्या मिनावयलो निर्यात कर रद्द करचो. मुखेलमंत्री दोतोर सावंताची केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांचे कडेन मागणी. येवपी 1 जूनाच्यान महाविद्यालयीन प्रवेश घेवपाक ऑनलायन प्रक्रिया जातली सुरू. 20 जून मेरेन ही प्रक्रिया उरतली सुरू. उच्च शिक्षण विभागाच्या www.dhe.goa.government.in ह्या संकेतथळार वचून भरपाक मेळटले प्रवेश अर्ज. 70 तालुक्यांतलो वाघेरी दोंगर इको सेन्सिटिव्ह म्हूण जाहीर करचो म्हूण प्रस्ताव केंद्र सरकाराक करतले सादर. रानमंत्र्यान दिल्या म्हायती. मिनाच्या निर्याता वयलो कर वाडयल्ल्यान गोंय येतलें आनीकय संकटांत. आपाचे अॅडव्होकेट अमित पालेकाराची भाजपाचेर टिका. म्हापश्यां नव्या बसस्थानकाच्या वाठारांत परप्रांतीयांनी उबारिल्ल्यो खोपी पालिकेन काडल्यो. मुख्य अधिकाऱ्यांच्या आदेशाप्रमाण जाली कारवाय. राज्यांत नवें शिक्षणीक धोरण राबोवपाक घेतले फुडाकार. परराज्यांत वचून शिक्षण घेवपी विद्यार्थ्यांक गोंयांतच शिक्षण मेळचें म्हूण सरकाराचे आसतले यत्न. मुखेलमंत्री दोतोर सावंताचें म्हणणें.